एक रिपोर्ट दोळे आमच्या दांप्या दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमचे वैयक्तीक जिवीत जेजूक समर्पण कर दिया. जेजू म्हज्या वैयक्तीक जिविताचेर तूं अधिकार काणगे. जेजू तूं म्हाका चलय. जेजू म्हजें जिवीत तूं चलय. हांवें कश्टान वरांत पडनातले बरी. हांवें खंयच्याय रितीन दुखांत हांवें पडनातले बरी. ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक हांवें वळख जायनातले बरी. कुडीच्या वडण्याक हांवें दोदोशी करनातले बरी. दोळ्यांच्या पुसलावणेक हांवें पडनातले बरी. जेजू म्हाका तूं चलोवन व्हर. तुजी कितें येवजण आसात म्हज्या जिवितांत समया तुवें सांगलेली ती आमचे थंय म्हजे थंय जारी कर. जेजू आमकां एक वाट दाखय. जेजू नव्या वाटेन तूं आमकां चलय. पवित्र आत्म्याची मजत आमकां लाभय. जेजू तूं सदांच आमच्या संगता रावून आमकां तूं चलय. म्हज्या जिवितांत कितें पुरा उणेपण आसा तें सगळें भरती कर न्ही. जेजू भावार्थ सडय. सुम्या मागोंक शिकय. सुम्या जेजू सर्गींचे जाणवाय दी. जेजू आमकां पवित्र पुस्तकाची समजोनी दी. जेजू कुटुंबांत माया मोगान एकवटान जिवंक करपा दी. जेजू अवघडांतल्या अनवारांतल्या पिडेशदांतले अवचित मरणांतले आमकां राख. सुम्या जेजू वायट सक्तीच्या हातांतले आमकां तो निवार. जेजू तुजी दैवीक सकत जेजू ह्या वेळार वाळय. तुका रस सांगा जर आसाय. जेजू आमी पाती येता. आमी वरवसता. तूं आमचेर तूं नदर घाल नासाय आनी आमचें जिवीत कितें म्हणून तुका सगळें कळीत आसा. जेजू म्हज्या जिवितांत तुका दुखयलेली गडितां जेजू म्हाका बक्षी. जेजू परत एक फावटी तुजे कडेन बक्षाने मागता. नितळ कर. पवित्र कर. तुज्या आराधनाक योग्य जाय शंकर. जेजू आमकां तुजी काकुळदानी करपा मागता. सुम्या जेजू आमचे विरोध उठलेले हर एक वायटाच्यो सक्त्यो त्यो सगल्यो पाडव जावं दी. सुम्या जर तूं आमचे सांगत आसाय जाल्यार आमी जायते वन जातले ह्या संवसारांत. पातकांत आमी पडटय न्हू. आमचें जिवीत सगळें तूं चलोवन व्हरतलय. आमच्या कुटुंबांत कितें तूं उणेपण आसचें ना. कित्याक सगळें कितें उणेपण आसा तूं भरती करून दिताय. जेजू फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 19 वाक्यान सांगलां तुजें तें आसलें आमकां दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो सर्गीचो बाप म्हज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या सगळ्यांच्या गरजांनी तूं उदारपणी पावतलय. जेजू हर एकले आमचे म्हणले गरजो आसात त्यो सगळ्यो तुज्या पांयां तळा भेटोवन दिता आनी तुका समर्पण कर दिता. जेजू आज तावन तूं चलय. आमची कंत बेजाराय सगळें तूं पयस कर. जेजू आमचे आयल्या चलवणी खंयचीय पिड्याशिरा आमच्या कुडींत आसले सगळी ती हुमठून काड. जेजू ह्या वेळार हालेलुया 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 हालेलुया. Shithara barakala uradakasha, Shandara barakala barakala Jesus. Hey, the mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon us, Lord. I worship you, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise you, Lord, glorify mighty God, hallelujah, worship, Lord Jesus. Name
जेजूची गुण करची सगत आमच्या थंय वाळती आसा ह्या घडी. The healing power of Jesus is flowing upon us. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive that healing. Every sickness. हर एक पिडा सुद्धा जेजू आमच्या ताणून काढती आसा, आमच्या ताणून काढती आसा. एका स्त्रियेक थायरॉइड्स जाता, थायरॉइड्स, आणि ते थायरॉइड्स जेजू ह्या वेळार गुण करती आसा, आपडती आसा, सुटका दिती आसा. ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಸರ್ವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಶರೀರವ ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೆವು. ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಶರೀರವ ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆವು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೆವು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ, ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ, ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ. ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ ಎಂದು ಆರದಂತ ಬೆಳಕೆ, 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 ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ಎನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ. ಎಲ್ಲ ಶಿರವು ನಮಿಸುತ್ತ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. 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 ಕೈ ಮುಗಿದು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಕೈ ಮುಗಿದು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮದೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮದೇ. ಓ ಹೋ ಹೋ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮದೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮದೇ. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನುಸಿರೇ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನುಸಿರೇ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ. ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ. ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ. Hallelujah. We lift up your name, Lord. Hallelujah. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोणी एकल्याक लेफ्ट सायड पायांत दंपराच्या फाटल्या सायडीन ते सिरांचे कितें थंय प्रॉब्लेम आसा थंय दूख येता केदाले जेजू ह्या वेळार कोणाकी आपट ते आसा त्या सिरांचे प्रॉब्लेमा फाटल्यान दंपराच्या फाटल्या सायडीन लेफ्ट सायड पाय दंपराच्या फाटल्या सायडीन दूख असली जेजू गुण करते आसा प्रेज द लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू आपण गुण करते सुटका दिते ह्या वेळार थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड देव आमचे सांगता आसा आमकां भलायकी दिता आमची काकूळट आनी कृपा तो दाखयता आमचे वयर सगळें तुमचें कितें इंटेंशन आसा समर्पण कर दिया ह्या वेळार मागा तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागा कितेंय तुमच्यो गरजो आसल्या समयाक भेटोवन दिया आज हांगा मागण्याक आयिल्लो कसलोय तुमचो एक उद्देश आसल्यार तो उद्देश जेजू जारी करता कित्याक तुमी कोणाय मनशाक पळोवंक येवनात हांगा बागार जेजूक पळोवंक आयल्यात तितलेंच पुरो जेजू थंय आयल्यार पुरो तुमची पावलां जेजू कडच्यान पडल्यार पुरो जेजू तें आशिर्वादीत करता सुटका दिती आसा एकल्याच्या घरांत ते जाल्यार प्रॉब्लेम जाती आसा नाना तरेची थोडे फाटी पिडा दोसता थोडे फाटी कुटुंबान समाधान ना घरान समाधानान जिवंक जायना असल्या बऱ्या समस्या असल्या एका कुटुंबाक जेजू ह्या वेळार सुटका दिती आसा समाधान दिते आसा त्या घरान शांती दिते आसा त्या घरान स्वीकार करा कोणाय की असले समस्या तुमच्या घरांत असल्यार हो संदेश स्वीकार करा क्लेम करा आपड जेजू म्हणून मागा आमच्या घरांत सुटका दी म्हणून मागा आजी कोणगी एक आवय हांगा मागते आसा आपल्या पुता खातीर पुतू कितेंगी प्रॉब्लेम आनी आसा त्या सारकें एज्युकेशन करूंक मुखार वचना कितेंगी एडिक्शनांत काही मनीस सिरकोन पडला जावये तसले बरा परिस्थितींत असल्या एका पुता खातीर एक आवय मागती आसा त्या आवयचें मागणें जेजू आयकते आसा ह्या वेळार त्या आवयचें मागणें आयकते आसा त्या पुताक सुटका दिते आसा जेजू जायत्या जाणांक तुमची ल्हान पिडा पळय ती जेजू गुण करते आसा ल्हान पिडा सयत जेजू गुण करते आसा ह्या वेळार मागा तुमच्या खंयच्याय कुडीन कसली पिडा असल्यार जेजू ह्या वेळार ही पिडा तुका समर्पण कर दिता तुजी घायिल्ल्या हातांनी म्हाका आपड जेजू म्हाका गुण कर जेजू मागा थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस बसया आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या जिवितांत हर एकल्यांक आमकां नाना तरेची सुटका गरज आसा ह्या संवसारांत जियेतना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सुटका आमी कशी जोड काडून घेवची हर एकल्यांक आमकां देवान आपल्या पुता मारिफात अधिकार दिल्लो आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो जेन्ना तूं अधिकार तुज्या कुटुंबा खातीर तुवें यूज करीचें तुवें दुसऱ्यांचेर कोणाचेर डिपेंड रावचें न्हय बगार ते तुजी तुका दिल्ली ती सकत तुका दिल्ले ते धेने तुवें तुज्या कुटुंबांत तुवें उपयोग केल्ल्या वेळार सकाळ 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 तुमचे सगळे समस्या परिहार जाती आसता प्रेज द लॉर्ड एक दीस तुमकां कळनासतना तुमकां सुटका मेळ्ळी तुमकां अनुभव जाता कळोवंकच कळना तुमकां देवान केदाळ तुमकां सुटका दिल्या की म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ही एक मिनिस्ट्री डेलिव्हरन्स मिनिस्ट्री पब्लिकली तुमी करना जाल्यार वैयक्तीक तरान तुमच्या कुटुंबांत तुमी करयेत प्रेज द लॉर्ड प्रॅक्टीस करयेत तुमकां बावरत आसचे देवाचें उतार तुमकां कळीत आसचे पवित्र आत्म्याची सकत तुमचें तें आसचे एनॉयंटिंग ऑफ द हॉली स्पिरीट आसल्यार तुमी हे सगळे संगती करयेत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्यो संगती जाणा जावंक आमचो तो वैरी आमचो दुस्मान सोडिना कोण आमचो दुस्मान 2 Corinthians chapter 4 verse 4 कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 4 अध्याय 4 वाक्य हो एक आमचो वैरी आसा हो आमचो सैतान वा देवसार म्हणटा ताका आनी आमच्या मतीक देवान दिल्ले कितें योजना आसात देवान दिल्ली ती पदवी कितें आसा ती आमकां उगडापी जावंक सोडिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
आमी ताका कितें आशा आमी केदाळे त्याच्या बंदडेंत आसाचे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण देव कालें आशेता तुका त्या बंदडेंतल्या काडूंक आशेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव कितें सांगता सुवार्थेचो उजवाड तांणी कोणें पळयनाय हां कोणाकी बंदर पडल्या पळय देवाचे उतर समजना देवाचे उतर वाचूंक जायना चड आनी चड देवाचे उतर वाचूंक टायम दिनात देवाच्या उतरात प्रमुख येता जिवितान ना तांचे मोती काले जाल्यात पळयना म्हण संवसाराच्या अधिपती कोण संवसाराचो अधिपती सैतान देवसार जेजू क्लियर सांगता निमाणे तेचे निमाणे जेवण जाल्या उपरांत तो सांगता आतां संवसाराचो अधिपती येवचो जालो आनी म्हाका धर्म दितले ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना पूण जे कितें प्रवाद्या मार्फत सांगलें तें जारी जायचें आनी बापान कितें म्हज्या विशयेन चिंतलां तें सगळें येवजन जारी जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ह्या संवसाराचो अधिपती तांच्यो अविश्वासी म्हळ्यार कालें वावर्त नातलेल्यो मोती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ताका क्लियर सांगता देवाचे उतार तांच्यो मोती काल्या हाचे वरवीं पळय ताच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात देखून देवाची सुवार्ता कालें जाता पळय ती हाचे वरवीं देवाच्यांत सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या क्रिस्ताची महिमा खंय प्रगट जाता सुवार्ते मार्फत प्रगट जाता प्रेज द लॉर्ड देखून जो आमचें पयलें पत्र सांगता 5वो अध्याय 19वें वाक्य 1 John chapter 5 verses 19 1 John chapter 5 verse 19 सांगता जो आमचें पयलें पत्र सगळो संवसारात क्लियर तुमी जाणा जाय सगळो संवसारात कोणाच्या पदवेकार आसा हांगा क्लियर सांगता पळया सगळो संवसारात सैतानाच्या पदवेकार आसा तरी आमी देवाची म्हणून आमी जाणा देखून आमकां सैतान हातबोट लावंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी भावार्थाचें भुरगीं प्रेज द लॉर्ड भावार्थ असल्यार मात्र आमी सैतानाचेर जैत व्हरूंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून पळया सगळो संवसार कोणाच्या पदवेकार आसा सैतानाच्या पदवेकार आसा पूण आमी देवाचे भुरगीं म्हणून आमी जाणाव प्रेज द लॉर्ड कोण देवाचे उतर आयकता देवाचे उतर नियाळटा देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक प्रयत्न करता ती देवाचे भुरगीं प्रेज द लॉर्ड तांकां सैतान हात बोट लावंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 1 John chapter 5 verse 18 ताचे पयलें वाक्य पळया 1 John chapter 5 verse 18 देवाचो भुरगो जर पाताक करता तो देवाचो भुरगो न्हय न्हय कोण देवाचो भुरगो तो पाताक करिना म्हणून आमी जाणाव कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता देवसार ताका हात सहित लायना कन्फर्म हे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमचो भावार्थ एक्टिवेट करीचे आमचो एक्टिवेट करीचे देवाच्या उतराचो चड आनी चड नियाळ करीचे सगळें देवाचे उतर आमी वाचूंक प्रयत्न करीचे सकाळ वाचूंक प्रयत्न करीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्यांनी कॉम्पिटिशन करचें एका वर्सा भितर पुरो बायबल वाचून काडचे म्हणून प्रेज द लॉर्ड वाचून काडये पूण ताका एकी भितर वचना सकाळ वाचताना हर एक संगती नव्यो संगती देव आमकां रिवील करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून बायबल कितले फाटी वाचून काडले तें प्रामुख्यान न्ही तुवें कितले फाटी वाचून कितले फाटी समजलें तुका तें गरजेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून एफेसकाराचें पत्र सांगता 6वा अध्याय 12वें वाक्य एफेसियन chapter 6 verse 12 एफेसियन chapter 6 verse 12 तें क्लियर सांगता आमकां पळया आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय आमी झुजचें तर मनशां विरोध न्हय कटमांद भावा विरोध भयणी विरोध बापाय विरोध आवय विरोध घोवा विरोध बायले विरोध भुरग्यां विरोध झुजचें आमचें पूण हांगा काल सांगता देव आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय अंतराळ असलेल्या अधिकाऱ्यांनी तर देव सारखंही वस्ती करतात अंतराळार प्रेज द लॉर्ड पळय अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी
अधिपती त्यांचे अधिकार त्याच्या अधिपती पुरा काही आसात अंतराळार आसात आणि अधिपती विरोध त्यांच्या विरोध आम्ही झुजोंक आसा अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमचे झुजू मनशा विरोध नाही बिलकुल आम्ही मनशा कडेन झुजोंक वचचे नाका आमचे खातीर जेजू झुजता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव एकदाला तू फारीकपण काणगे नाही देवाक समर्पण कर दिताय ताच्या बडी असो आवाज सहित येना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजूक समर्पण करनी फारीकपण काणगे वचना नाका प्रेज द लॉर्ड सो मी करेक्ट करता तें पुरा सारकें करता ताका जाय जाल्यार काकुळटी दाखयता जाय जाल्यार तसो राग ताका दाखयता तें आमकां पडून आसा ताका संबंद जाल्ले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर हांव आनी तूं एका मनशाच्या फारीकपण काणयोंक गेल्यार देव वगेत रावता तुका येना ताका येना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कोणाच्या पक्षान तुवें रावचें देवाच्या पक्षान जेजूच्या पक्षान तुवें रावचें तुज्या झुजान आत्मीक झूज म्हणटा तें स्पिरिच्युअल वॉरफेअर आत्मीक झूज ह्या आत्मीक झुजान तुवें बरें करून झुजाचें झुजतना सरस्पर देव सांगता तूं वगे राव थंड राव हांव झुजता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड तूं झुजता जाल्यार तुका सोडून सडटा झूज कालें कर झूज तशें जायना आमच्यान झुजोवन खंयी जैते वन जावंक साध्य ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून जुवांचो वांजेल सांगता 8 अध्याय 30 आनी 2 वाक्यां केदाळ आमी 7 जाणां जाता जॉन चॅप्टर 8 वर्सेस 32 केदाळ आमी 7 जाणां जाता ते 7 आमकां सुडका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी 7 जाणां जातल्यात 7 म्हळ्यार कितें देवाचें उतर 7 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितले एक क्वेश्चन विचारलें जेजू कोणें विचारलें 7 म्हळ्यार कितें म्हणून हां पिलातान पूण जेजू जाप दिवच्या पयलें तो उठोन चलते रावलो ताका 7 म्हणल्यार कळीत जालें ना देखून जेजूक ताणें तशें केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर 7 तुज्या जिवितांत तूं कळीत जाता जाल्यार 7 म्हळ्यार देवाचें उतार तुजें 7 देवाचें उतार तूं कितलें प्रॅक्टीस करताय कितलें तूं शिकताय तितलें चड देवाची कृपा तुजे थंय येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देवाचें उतार तुजें थंय झिरोन जाता आसतना कसल्या दुस्मनाक तुका बगसूंक जाता प्रेज द लॉर्ड इल्ले दीस आसत पुरो मतीन पूण थोडे मागीर बगसून येता बगसूंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुमी 7 जाणां जातले आतां आनी 7 तुमकां सुडका दितले प्रेज द लॉर्ड कीर्तनाचो ग्रंथ सांगता 107 अध्याय 20 वाक्यां डेलिव्हरन्स म्हळ्यार कालें देवसारीची पदवी मात धांवडावची न्हय तुमचे थंय पिडा शिडा आसा वय की न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पिडा शिडा आसा तांकां कालें करता आपल्या उतार धाडून बायबल वाचीचें न्ही बायबल वाचल्यार ताचें उतार धाडन ताणें तांकां कोणाक हां उतार धाडन बरें करता उतार वाचीचें न्ही उतार प्रॅक्टीस करीचें न्ही भक्तीपण आदारल्यार मात्र पावना उतराचें महत्व आमकां कळीचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपल्या उतार धाडून तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें राखलो एमकाडाच्या केस्तींतलो ताका राखलो जेन्ना आमी उलो मारता आमकां काली जेजू आपड आपडीचें म्हण ना ताणें उतार धाडून बरें करूंक ताच्यान जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया विजडम 16:12 सांगता जाणवायचें पुस्तक 16 अध्याय 12वें वाक्या थंय आमकां सांगता पळय आमी क्लेम करचें उतार क्लेम करचें आतां ही पुरा उतरां तुमी बरें करून बसून क्लेम करा तुमच्या घरान तुमकां टायम मेळटना बेश्टें तरी त्या पिडे शिडे खातीर इतले वकात काय नाकात प्रेज द लॉर्ड इल्लो टायम दिया आतां तुमी एक डॉक्टरान येताना 2-3 घंटे वचून राखनात गे थंय राखनात गे तोच टायम हांगा दिया न्ही ताका तुमचे पयशे उरतात हांगा बरें जाता पळया क्लियर सांग कित्याक कसलो तूं आलो पालो लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां तुवें बरी केली प्रेज द लॉर्ड त्या शब्दान म्हळ्यार देवाच्या उतरान देव आमकां बरी करता एंत डेलिव्हरन्स एंत प्रेज द लॉर्ड पिडेतावन एक सुडका मेळची पिडेतावन सुडका जोडची हेंय एक
वरतून देणे जाऊन असं आम्ही सुटका जाऊन काण घेऊयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेरेमिया 17:14 पळय सांगता कितें. जेरेमिया 17:14. जेरेमिया प्रवादी पुस्तक 17वा अध्याय 14वें वाक्य. सर्वेस्पर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजे तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. कित्याक हांव तुजी. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो. देवान बरो केल्यार आमी बरें जाता. देखून आमी देवान बरें करीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 1 Peter chapter 2 verse 24. पेद्रूचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 20 आनी 4 वाक्या. तेय आमकां क्लियर सांगता वर्ड ऑफ गॉड. पळया कितें सांगता. आमी पातकाक मोरोवन पातकाक केदाळा पिडा गूण जाता. पातकाक मोरोवन पवित्रपणान जियोवच्या खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वावयली. ताच्या कुर्सार वावयली आमची पातकां आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. गूण जातात म्हण आंगी गूण जाल्यात. तर जाल्यात ऑलरेडी जाल्यात न्हय. मागीर कितें आमकां पिड्या आशिल्ला. इल्लेशें चिंतून पळयल्यार कळटा. इल्लेशें नियाळ केल्यार कळटा कित्याक आज हांव सफर जाता. देवान हर एक संगती आमच्या जिवितांत कर्ण जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी त्या कुर्सातान सांगून जाला संपदलें. मनशा कुळाक कितें करूंक जाय तें सगळें कर्ण जालें. तुमकां भलायकी जाय की भलायकी दिवन जाली. सोडवून जाय की सोडवून दिली. सैतानाचेर पदवी की पदवी दिवन जाली. तुमकां काल जाय संवसारांत ह्या संवसारांत कितें ग्रेस्त गाय की ती दिवन जाली. घरदार जाय की ती दिवन जाली. बरीं कामां जाय की तेंय दिवन जालां. सगळें दिवन जालां. आमी आमच्या करणे वरवीं देवान दिल्लें जायतें होगडायता म्हज्या भावानी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें म्हज्या जिवितांत हे बरा कळीत नासतना कितलेंगी होगडायलां जिवितांत. म्हज्या जिवितांत चड जावन 30 आनी 3 वर्सां सगळें जिवीत होगडायलां सोडयां. पयशे दुडू बिडू पुरो सोडयां. जिवीत होगडायलां. जिवीत ना. पूण जेन्ना जिविताचें उतर आमकां जाणा जालें तें उतर आमकां मेळ्ळें. हे सगळें देवाक अर्गां दिवचें आज. ताचें उतर आमकां देवान दिल्ल्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज तुमी इल्लीशीं जाणां जाल्यार हांगा येवन देवाचें उतर आयकतात जाल्यार त्या उतरांची रूस तुमकां आसा देखून तुमी आयलात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पुढच्या आदल्या बुधवारा ताच्या पयलींच्या बुधवारा आमी एक टॉक दिल्लें बियाच्या विशयान. बेन दिसता की तुमकां म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. कंत विशयान कंत आसा की तुमकां म्हणून तें अपलोड केल्लें. काल एका भयणीन म्हाका रेकॉर्ड करन एक मॅसेज केल्या. तर तें टॉक हांवें आयकलें. म्हज्या जिवितांत इतली खंत आसली की इतलें आयकली हांवें पुरा सोडली आनी सोम्या खातीर जियेता म्हणून घाला म्हणजे मोबायलांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ते टॉक आयकून कितलेंचे जिवीत परिवर्तन जाती आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार आज मनीस खंत नातली मनशां कोणी नात. बेनातली मनशां कोणी नात. सगळ्यांक देवाचें उतर लागता. भायर येतात ताचे ताव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 3रो अध्याय 6वें वाक्य. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. 2 Corinthians chapter 3 verse 6 सांगता. ताणें आमकां नव्या सोल्ल्याच्या मणयारी केला. आमी पोरण्या सोल्ल्याच्या मणयारी न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आमी कोण नव्या सोल्ल्याच्या मणयारी. नवो सोल्लो कोणान रचुल्लो. जेजू क्रिस्तान घडुल्लो. प्रेज द लॉर्ड. त्या नव्या सोल्ल्याच्या मणयारी जावंक योग्यता आमकां दिल्या. एबिलिटी आमकां आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती योग्यता म्हाका आनी तुका आसा. ताणेंच आमकां नव्या सोल्ल्याच्या मणयारी जावंक योग्यता दिल्या ऑलरेडी. आनी दिचे म्हणना ऑलरेडी दिल्या. आमी योग्यता आसले मनीस. प्रेज द लॉर्ड. हो सोल्लो म्हळ्यार बरपिशी गल्ल्या नियमाचो न्हय पूण आत्म्याचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. नियमाचो न्हय पूण आत्म्याचो. पवित्र आत्म्याचो. बरपिशी घाल्ले नियम मोर्न हाडटा. बरपिशी परमेश्वरान बरपिशी नियम घाल्ले ते मोर्न हाडटा पूण आत्मो जिवीत दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोले उतार पळया आज म्हाका ते समजतना
म्हजी तकली पुरा पाड जाता एक पटे हें वाचताना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया सक्कड ह्या वेळार बरें करून वाचा ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याच्या मनियारी जावंक योग्यता दिल्या अंडरलायन करचे योग्यता योग्यता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया योग्यता दिल्या हो सल्लो म्हळ्यार बरपणेशी घाल्ल्या नियम असो न्हय पूण आत्मे असो बरपणेशी घाल्ले नियम मरण हाडटा पूण आत्मो जिवीत दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तिमोथी बरयल्ल्या पत्रान सांगता हें पवित्र पुस्तक शायेन बरयल्लें न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें पवित्र आत्म्यान बरयल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां पळया लूक असो वांजेल लूक काय जेजूचो शिष्य जावन आसलो गे नाहीत न्हय प्रेज द लॉर्ड लूक सा पावलुचो सेक्रेटरी जावन आसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पावलाचो कार्यदर्शी तो सेक्रेटरी प्रेज द लॉर्ड आनी पावलून कितें सांगिल्लें ताणें बरोवन घाल्लें लुकाचो वांजेल पावलून कितें सांगलां ताणें बरोवन घालां दमदूताची कृत्यां पुस्तकी पावलून कितें सांगलां तें ताणें बरोवन घालां तो बरपार मात्र तो बरयणार मात्र चालूक प्रेज द लॉर्ड देखून चड जावन अशें थोडे सांगतात गे बरयना थोडे सांगतात सा लुकाचो वांजेल न्ही जावन पावलूचो वांजेल म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी दमदूताची कृत्यां पुस्तकी बरयल्लें पावलून सांगिल्ल्या वरवीं लुकान बरयलें लूक एक बयज जावन आसलो आनी सेक्रेटरी जावन आसलो पावलाक इल्लो वकाती तो दितालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताच्या पैनार ताका सांबाळटलो जैलांत आसतना थंय वचून हें पुरा बरयतालो तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून क्लियर सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड आनी आमकां मुखार पळया आमी जुवांचो वांजेल 6 अध्याय 7 आनी 8 वाक्यां जॉन 6:68 जॉन 6:68 सिमा पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोण आसरशीन वसो तुजे लागीं आसात उतरां आतां त्या दाळे कांय पोरणे आसल्यान मस्त व्हडले व्हडले मनीस ते भाग्यवंत आसले न्ही गे नातले गे पेद्रून कांय तांचेर येता म्हूण सांगलां गे ना 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 पेद्रू क्लियर सांगता पळया सोम्या आमी कोण आसरशीन तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची दुसऱ्या कोणा कडेन ना ती उतरां सासणीक जिविताची सोम्या कडेन मात्र आसा सासणीक जिविताची उतरां देखून सोम्या मार्फत मात्र आमी सासणाच्या जिविताक वशे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दुसरें पुरा कितें आसा पळय तें आमचे खातीर तुमचे खातीर विनवण्यो करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमचे खातीर तुमकां मागण्याचो आदार दिवंक तांचो आदार आमकां जाय मागण्याचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून पेद्रून करेक्ट जाप दिल्ली 12 जाणां शिशा पैकी कोण आसरशीन आमी ताका मस्त देवान उगडापें केल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जेजू सांगता न्ही तुका हांवें उगडापें केल्लें कोणेय न्ही म्हज्या बापान म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जायत्यो संगती आमी देवा थंय जियेतना जेजू थंय जियेतना आमकां जायत्यो संगती तो रिवील करता नवे संगती आमकां उगडाप्यो करता रिव्हिलेशन दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जरमाया 33:3 क्लियर सांगता जरमाया प्रवादीचें पुस्तक 30 आनी 3 अध्याय 3 वाक्य हें आमी देवाक उलो करचें एक कॉलिंग नंबर हें 333 पळया म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तूं म्हाका उलो मारल्यार हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना तें वर्ते गुट ह्या पवित्र पुस्तकाचे गूट आमकां कळीत नात ताका उलो मारल्यार तो आमकां आयकतलो आनी आमकां कळीत नातल्या वर्ते गूट तो आमकां सांगतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रिव्हिलेशन हें जावन आसा पावलो खंय तावन रिव्हिलेशन मेळ्ळें ताचें पत्रां बरयलें बरी कोणें बरयलें आनी पावलो बरी मिसांव कोणें म्हणी केलां गे तर खंय तावन ताका उगडापें जालें तो काय भाग्यवंत मनीस न्ही क्रिस्त परजेकत पवित्र सभेकत धप दितलो तो प्रेज द लॉर्ड स्टेफानाक पात्रायतना तो थंय आसलो परवणगी ताची कान गेल्ली
आणि स्टेफानाची मारता असताना ते सिपायाची वस्त्रां खंय आसली, पौलूच्या पांयतळा आसली. मैसे फराव्याच्या घरांत ओड जालो, ओडलो एक मनीस तो रायाच्या कुळवारांतलो तो एकल्याचे मर्डर ताणें केल्ले ताका आपोवणें दितना. आनी ताका आपोवणें दितना कितलीं वर्सां ताची, तो थंय धांवून गेल्लो आनी थंय थावन देव ताका आपोवन हाडटा. देखून आमची जेन्ना आमी पातकां रडता आनी मुखार एक पातक करूंक आमकां नाका, जेजू म्हाका तुजी कृपा दी म्हूण सांगल्यार देव त्या आदिस्तावन आमचें जिवीत तो चलयता. प्रेज लॉर्ड. जस्ट आमी सरेंडर जायचें ताका. प्रेज लॉर्ड. ताच्या पांयतळा सरपडूंक आमी योग्य जायचे. पातकां आमची पयस करीचे, आमचे उलोवणें बदलीचे, मोबायल एडिक्शन ते पयस करीचे, टीव्ही तावन पयस रावचे, उपरांत संगती आमी इल्लेश्यो पयस करीचे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. तुका तेंय जाय हेंय जाय म्हळ्यार जायना. निर्धारकांनी घे. हांव सोम्या सांगता जियेता. ह्या संवसाराच्या कुशलकायेक वचना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देखून मगच्या भावा आनी भयणी थोडे संगती आमी निर्धारकांनी घेवचे आमच्या जिवितांत. ह्या संवसाराच्या मेतेरपणाक, ह्या संवसाराच्या कुशलकायेक तुवें लबदोन जिवंक ना. प्रेज लॉर्ड. सोम्या खातीर तुजें खरी एक जिवीत डेडिकेशन, समर्पण जाल्लें जायचें. प्रेज लॉर्ड. हांव थंय येता तेंय करता ना. तुमकां कोणीय सांगलें आयकनाका तुमी देवा कडेन निसारा. प्रेज लॉर्ड. देव तुमकां रिवील करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. देखून मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्सेस 16 to 17 माते वचो वांजेल 16वा अध्याय 16 आनी 17 वाक्यां आमकां ह्या विशयांत क्लियर सांगता. आमी सुटका जोडकाण घेवचे ह्या खोटेपणांत हांव. आनी थंय क्लियर सांगता पळय, सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पोतू. तूं क्रिस्त. 12 जाणां पैकी कोणेंत जाप दिवना, पेद्रून मात्र दिली. देखून ताका सगळ्यांक मुखार येलें, सगळ्यांचो लिडर केलो ताका. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. तवळ पेद्रू म्हणालो बागी तूं, जेजू पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता. कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय न्हय, मनशान न्हय, भगवान सर्गींच्या म्हज्या बापान खंय थंय व्हरतें एक इनाम न्ही पेद्रूक. प्रेज लॉर्ड. तुका तें रिवील करता. हर एक संगती तुज्या जिवितांत कितें पुरा गुपीत आसात, लिपोवन आसले आसात, त्यो सगळ्यो तुका रिवील करता. पूण जेजूच्या पांया तळा बसूंक शीक. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. बसूंक शीक देवाच्या पांया तळा. थोडो टायम दी. मिनिमम तुवें बरो ग्रोथ जाय जाल्यार दिसाक एक मिनिमम 3 वरां तरी मागण्यान करसूंक जाय तुवें. प्रेज लॉर्ड. 3 वरां तरी दिवचें देवाक. आनी बेस्ट टायम सकाळी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून माते वचो वांजेल आमकां सांगता 16व्या अध्यायान तांदून तूं 21 आनी 2 वाक्यां 21 and 22 वर्सेस बळ्या. तवळ तावन जेजू आपल्या जेरुसलेमेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगड्या शास्त्रा प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्वस्थ कळीत केलें. तेदुआ पेद्रून ताका खुशीन आपोवन म्हळें, देव तें तुका निर्मिना जावं सोम्या, तुका तें केदीस घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो. प्रेज लॉर्ड. हाच्या पयल्या वाक्यांत पळया, तुमी आतां वाचलें न्ही 17 वाक्यांत जेजून पेद्रू सांगलें, सिमोन कोणाच्या पुता? योनाच्या पुता. हें तुका उगडापें केल्लें खंयच्याय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. प्रेज लॉर्ड. आतां तेत्तां तूं मुखार घालें सांगता. मुखार घालें सांगता पळया 22 देव तेदुआ पेद्रू ताका खुशीन आपोवन म्हणालो, देव तुका तें निर्मिना जावन. आतां 23 कितें सांगता? तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गोवन म्हणालो, म्हजे सरशिलो. पयलें काल म्हणलें जेजून ताका, तुका उडापें केल्लें कोणेंच मनशान न्हय, मागार म्हज्या सर्गींच्या बापान. तें इल्लेशा वेळान काल जालें. चिंताप मनशाचें चिंताप पळय सैतान कसो रिकता.
मनशाच्या चिंतपान पळया देखून एक इंग्लिशान एक गादस आसा एम्प्टी मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणून तुजी मोत खाली दवरताय जाल्यार त्या मती नाका जाल्ल्यान पुराय येते आसता पेद्रूच्या मती तेंता आयले प्रेज द लॉर्ड म्हजे ताव न्हू पयसर पेद्रूक उंच दवरलें देवान पूण आतां खंय घालें ताच्या चिंतपावरी पेद्रूचे चिंताप प्रेज द लॉर्ड कित्याक तो देवाच्या योजनाक विरोध उलोवंक लागलो प्रेज द लॉर्ड देवाचें येवजन असलें जेजून कुर्सार मरजे कुर्सार मरनांतल्यान आमकां सोडवून मेळना आतां विरोध रावलो कोण पेद्रू देखून ताका म्हणटा म्हजें तोंड पयसर सयताना म्हज्या वाटेर अडकळ घालता तो फातोर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पयलें म्हणलें पेद्रू तूं खडाप आनी त्या पयस म्हज्या त्या कडपाचेर हांव बांदतलो आतां खालें कडाप जालें आतां तो कडापालें फातोर जालो पळय चिंता पळया कितलें बदलता मनशाचें पेद्रूच्या जिवितांत जाल्ली घडिताय तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितलीं घडती आसतात घडोवनूच आसा सदांच म्हज्या वाटेर अडकळ घालता तो फातोर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय आनी मनीस चिंता तशें तूं चिंताय प्रेज द लॉर्ड देखून आमचें चिंताप बदलीचें देवाचें चिंताप आमचें चिंताप जायचें म्हजें चिंताप सारकें आसता म्हणून हांवें सांगूंक जायना एके फावटी हांवें चिंतलें सारकें म्हणून आमी सांगता साध्य ना तें सारकें आसूंक साध्य ना देवाचें चिंताप आमचें जाल्यार मात्र तें सारकें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून जुआंचो वांदेल 3रो अध्याय 6वें वाक्य सांगता जॉन चॅप्टर 3 वर्स 6 जुआंचो वांदेल 3रो अध्याय 6वें वाक्य जॉन 3:6 रक्तमांसांत जल्माता तें रक्तमांसांत आमी रक्तमांसांत जल्मल्ले देखून आमच्या रक्तमांसांत आत्म्यांत जल्माता तें देखून रक्तमांसाचे आमी मनीस वचून आत्म्यांत जल्माचे परतेक निकोदेमा सांगलेली उतरां जेजून परत्यान तुवें जल्मल्या करीत तूं सर्गींचे राज रक्तमांसाच्या वंदनेक लागून आमी सर्गींचे राज होगडायता पूण आत्म्यांत जियेता जाल्यार आमी सर्गींचे राज जोडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर पळया आत्म्यांत जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें देखून आत्म्यांत जल्मोवचें खंयचें आमचें तें मोग संतोश समाधान सस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळेपण स्वदमान ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचें तें 9 फळां आसा जाल्यार आमी आत्म्यावरी जल्मल्या म्हण अर्थ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या जिवितांत म्हाका दिसता म्हज्या जिवितांत तें साध्य ना म्हण दिसता कांय तरी कांय आमचें तें रक्तमांसाचें इल्लेशें तुमी कम्युनिस्ट कितलेंय उमटून काडा एक पाळ उरल्यार तें किरलात आमचें तें असलें कितें वायट उमटून काडल्यार खंय म्हणी देखून जेजू सांगता बापान रोयनातलेली हरी एक जडां हांव उमटून काडटलो ताणें काडल्यार मात जाता प्रेज द लॉर्ड बापान रोयनातलेली हरी एक जडां खंयची ती राग मसोर हागे जिद्द स्वार्थ मानबे तंड फौजदेपण बेबदेपण पानसव माटमंत्रां पितिसपणां अनैतीक संबंध व्यभिचार कुणी हे पुरा सैतानाची फळां ही देवान रवणांत आमचें तें आमी ती जल्म काडून गेल्ली आमच्या जिवितांत प्रेज द लॉर्ड देखून जेजू कडेन सदांय मागचे जेजू बापान रोयनातले हर एक जडां म्हजे तान उमटून काड जेजू म्हजे तें आसलेलो राग उमटून काड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एकच पटी साध्य ना पूण निरंतरी तुमी मागणें करता जाल्यार तुमचें तें बदलावण गॅरंटी आनी गॅरंटी येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकच पटी तें सगळें करूंक साध्य ना पूण फावो तें इल्लें इल्लें करन येता आसतना तुमी नितळ 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 जावन येतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 119 वर्सेस 105 119 वर्सेस 105 पळया 119 105 तुजें उतार म्हज्या पावलांक दिवो उतार ना जाल्यार आमी दंटोन पडटा गॅरंटी पावलांक दिवो प्रेज द लॉर्ड कितलोय तुमी टॉर्च कितलेंय व्हडले लायटाक वसा पूण पावलांक दिवो खंयचें देवाचें उतार मात्र तुजें उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसोक जिनियेक वाट आसा आमकां एक जिनियेक सर्गींची वाट आसा ताका उजवाड पवित्र पुस्तक देवाचें उतार मात्र म्हाका भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलें तुमी देवाचें उतार कान घेतात कितलें देवाचें उतार तुमी प्रॅक्टीस करतात तितलो बरो लायट तुमी कान घेतात तुमच्या पयनार
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ना जाल्यार चिमणींत काडगे नसाचे ती केदाळा पुक्क जाता म्हण कळना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाच्या उतरार प्रामुख्य ते दिव्या डेलिव्हरन्स म्हळ्यार कोणें माथ्यार दोन डेलिव्हरन्स करचे तुमकांच ते करून काणगेत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून माथ्या वचो वांजेल सांगता 16 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां निमाणे आखेर करया आमी मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 23 मॅथ्यू चॅप्टर 23:16 तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गोवन म्हणालो म्हजे सरसिलो पयस सर सैताना म्हज्या वाटेर अडकर घालता तो वातोर तूं हे उतार आमकां कोणें केदाळे सांगूं नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हले उतार आमकां कितें दिस मेळो नजो हे उतार पळया कशें सैतान काम करी लागलो ताच्या जिवितांत देखून परत हे उतार हांवें घालें तुमकां आनी की एंडिंगाक रिफ्लेक्शन जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एंडींग जाल्ले उतार लास्ट म्हजो उरता गे सुरली पुराय केट चलता गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होय की न्ही प्रेज द लॉर्ड देखून हे उतार एंडिंगाक पळया तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गोवन म्हणा लागलो आज आमचे थंय जेजून गोवन म्हणाचे तूं जिविताची वाट तुवें धरले म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हणून प्रेज द लॉर्ड दॅट इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट प्रेज द लॉर्ड तुवें जिविताची वाट आपणायले तुका म्हजो सांगत आसा तूं म्हजे सांगत आसाय बाळा अवलीं उतरां आमकां आराधनांत आमकां मेळचे प्रेज द लॉर्ड जेजून आमकां उलयलो आज ताळो तुमी आयकचे मोगाच्या बाबान जेजू कितें सांगता तुमकां आयकचे हर एका आयकचे थोडे फावटी करेक्ट गायड करता आमकां जेजू प्रेज द लॉर्ड मौन रावून इल्ले मागणें कर बाडा मागणें कर बंद कर वचून वेचे न्ही मौनपणी इल्लोसो वेळ रावा सुमिया म्हजे कडेन उलयता सुमी प्रेज द लॉर्ड हर एक फावटी उलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सगळीं आमी उबे रावया आमकांच आमी आज सुटका जावन कान घेवया एकेरी भर दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आमची नदर जेजूचेर घालया जेजू आज ह्या सगळ्या संगतींतय म्हाका तूं सुटका दी जेजू बापान रोयनातलेली हर एक झाडां म्हज्या ताण उमटून काड जेजू म्हाका तुज्या जिविताच्या वाटेन चलय सुमिया जेजू ह्या पवित्र सभेंत आमी जियेत आसतना तुजो मोग केलो पवित्र सभेचो मोग करूंक तुजे सांगता जियोंक आनी तुजे सांगता रावोंक तुजी काकुळटांनी करपा जोडूंक जेजू म्हाका तो फावो कर जेजू मागा संत कुशेन मागा लेट प्रे जिविताची वाट सुमिया केदीस सुमिया जेजू तुका हांवें दुखयनातले बरी तुका हांवें विरोध वचनातले बरी जेजू तुजी कृपा म्हजे थंय दवर जेजू तुजी कृपा म्हाका पुरो सुमिया म्हज्या सक्ते न्हय सुमिया पगार तुज्या सक्तेन हांव जैत जोडटलो म्हज्या सक्तेन म्हाका जैत जोडूंक साध्य ना कित्याक म्हजी कूड रक्ता आसाची सुमिया पदकाक हांवें पडचे जायते संदर्भ आसात ताचे तोंड म्हाका सुखय सुमिया जेजू तुज्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय तुज्या उतराचो नियाळ करूंक म्हाका दी म्हाका रेव्हलेशन दी उगडापें कर जेजू नवी उतरां हांवें नियाळ करूंक जेजू सगळें म्हाका ह्या संवसारांत कितें जाय जेजू सगळें तूं म्हाका दी आसता हांव तुजो जेजू आनी तूं म्हजो हांव आनी तूं एकच सुमिया आसता आज हांव आनी तूं जेजू सांगता जियोंक आशेत हांव तुजे सांगता रावोंक आशेत हांव जेजू तुजे सांगता मागोंक आशेत हांव तुजी कृपा आनी आशा आकांक्षा कितें आसात ती म्हजे परिपात ती जोन काण घेवंक तूं आशेताय की ते सगळे हांव करूंक ह्या संवसारांत आशेता
आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 Let your fire flow, Lord. आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना काकी की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नई बल में पाऊंगा उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा काकी की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नई बल में पाऊंगा उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी रचना तुझ में ही बसता वो तेरी उंगली का पढ़ करके तेरी से चलता वो मैं तेरी हूँ रचना तुझ में ही बसता हूँ तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग चलता हूँ मैं तेरी रचना तुझ में ही बसता हूँ तेरी उंगली का पढ़ करके तेरी संग चलता हूँ मैं तेरी हूँ रचना तुझ में ही बसता हूँ तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग चलता हूँ आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा
लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे से सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। जर असल्या हर एकल्याचेर तुझी काकूळटांनी करपा मागता तांचे हर एक तांच्या वैयक्तीक गरजो तांच्या कुटुंबांतले कश्ट अनवार पिडा सुद्धा निराशपण सगळे सलवणी तांच्या दान पयसो संदी जेजू या वेळा तुझी दैविक सकत या म्हणजे भावा बहिणी ते देवण येऊ दी ही कोण समया जेसू हे मागणे कोण पुरा ऐकता जेजू कोण पुरा पळयता जेजू तांचेर तुझे आशीर्वाद घाल त्यांच्या सगळ्या कष्टांना म्हाका सुटका दी तुझ्या अभिषेकान अनवजी सगळे वाळून दी त्यांच्या हर एकल्याच्या जिवितान समया जेजू काकोळ कर म्हणून मागता जेजू। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तो बना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तो बना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तो बना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तो बना, सारा जग करता सजा देख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु राहों में तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे राहों में तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु राहों में तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र राहों सदा। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
मेरा यीशु तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु हालेलुया 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 श्री हालेलुया 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 हालेलुया